आयच्या दिसा ह्या नव्या वर्सा आमी करसो एक चिंताप ह्या नियाळ जावन आसा एडमेंट ह्या भगवानांतलें सैम आनी गरजेचें ह्या भगवन आसचें ह्या निडी आसचे विशयांत हांचे मदलो व्यत्यास कितें आनी खंयच्या वेळार आमी कशें आसा जें म्हणल्या विशयांत एक मोठें चिंताप आमी आटयतले हांव. एका कुशीन एडमेंट कितें केल्यार हांव भगवाना आनी एका कुशीन हांव हर एकागे भगवत ह्या निडी म्हाका भारी गरज हांव भगवान आसा. ह्या मदल्याचो व्यत्यास एडमेंट आनी निडी आनी ह्या आत्मीक शक्तीच्या विशयांत आनी खंयच्या रुपार आमी आसा जें म्हणलें चिंताप. आयच्या वाचपांत आमी पयलें वाक्य आमी पळयलें एलियान केल्लें तें सगळें आनी ताणें कशें सगळ्या प्रवाद्यांक थालवारीन जिवेशी मारलें म्हणून आहाबान जेजेबेलाक सांगलें. कशें तें सांगलें एका नेगेटीव रुपार ताणें सांगलें, नेगेटीव रितीर. पळय ताणें आमच्या प्रवाद्यांक ताणें थामासो केलो. ताजे उपरांत तांचे कडना खंय गेलो तुमचो न्हिदोंक गेला की तशें गेला देव खंय आसा म्हूण विचारलें आनी ताजे उपरांत तांकां जिवेशी मारलें. त्या रुपार ताणें सांगलें. कित्याक ताणें तशें सांगलें म्हळ्यार तो बाल प्रवादेचो एक भक्त जावन आसा, तांच्या बाल देवाचो भक्त जावन आसलो आनी ताचें काळीजेंतलें दारूण जाल्लें गी तो भगवंक तयार नासलो. एडमेंट नेचर म्हळ्यार सताक साक्ष दिवंक तो तयार नासलो. पवित्र पुस्तकांत आमी 18व्या अध्यायांत आमी हांगासर पळयता. आत्तां वचले आमी 19वें अध्याय 18व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता सामरियांत दुकोळ कठीण आशिल्लो देखून आहाबान आपल्या रावळेराच्या कारबारा ओबेद्याक आपयलो. ओ देवबिरांतसो मनीस जेजेबेलान सर्वेस्पराच्या प्रवाद्याचो संवार करतना ओबेदियान 100 प्रवाद्यांक घेवन तांकां 2 बुयारांनी एका बुयारान 50 लेखान लिपोवन दवरलें आनी तांकां खाण उदक दिल्लें. आहाबान ओबेदियाक आज्ञा दिल्ली देशांतल्यो सगळ्यो उदकां झरी आनी व्हाळां पळोवंक वच. गोड्यांक आनी कासरांक वचोंक थंड मेळात अशें आमी आमची थोडीं जानवरां जिवेशी मारीचें म्हूण ना. देशांतल्यान भोंवडी मारचे खातीर तांणी 2 भागांनी वांटो केलो. आप देशाच्या एका कुशीन गेलो आनी ओबेदिया आनी एका कुशीन. हांव कित्याक सांगता खंयच्या रुपाचे थंयसर कश्ट आशिल्ले म्हूण आमी चिंतिचे. खंयच्या रुपार थंयसर एक कश्ट आशिल्ले. एक पिवंक उदक ना, सोरोव ना आनी खंयच मेळना तितल्या रुपाचे थंयसर त्या आहाबान कश्ट ताणें पळयल्ले. तितले कश्ट ताणें आहाबान पळयल्ले. आनी पवित्र पुस्तक मुखार म्हणटा आहाब एलियाक मेळूंक गेलो. त्या एलियाक मेळून कितें म्हणटा तो आहाब एलियाक मेळूंक गेलो. ताका देखतसो ताणें म्हळें इस्रायलाचो कर्ग तूं सुमू. एलियान जाप दिली इस्रायलाचें कर्ग हांव न्ही बगार तूं आनी तुजें कुटुंब. कित्याक तुमी सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळोवंक नात आनी तुमी बाल देवा फाटल्यान गेल्यात. आतां सगळ्या इस्रायल लोकांक आनी सांगात बाल देवाच्या 400 प्रवाद्यांक आनी जेजेबेलाच्या मेजार जेवतल्या आशेराच्या प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगरार म्हजे मुखार एकठांय कर. आतां वो चिंता इतलें पुरो समस्यांक वो पळय हांव म्हणटा इतले पुरो समस्यांक कारण कोण हांव न्ही. कारण तूं कारण तुजे वरवीं पावस येना म्हणटा. सत वळखोंक आयकना. कित्याक ताजें एडमेंट नेचर भगवंक जायनातलें तें नेचर. इतले कश्ट येयले जाल्यार भगवाना. आमी आमच्या समाजान मुस्तपुटी पळयता कश्टा वयर कश्ट येतात पूण देवा कुशीन येवंकूच नाका तांकां. देवा कुशीन येवंक नाका ताका. कितें केल्यार मागण्याक टायम ना. म्हाका मागण्याक टायम ना. कितले कश्ट जाल्यार येवं दी मागण्याक आमकां टायम ना. देवाच्या कुशीन गोवंक आमकां टायम ना. आनी कित्याक उरल्या नाका जाल्यार बरो टायम आसा. हांगा आहाबी म्हणटा पळय इतलें पुरो कर्ग आयल्यान कित्याक वता की हाका कारण तूं म्हणटा. एलिया गोवन म्हणटा हांव न्ही तूं कारण. तुवें आनी तुज्या घराणें तितलें एडमेंट भगवानांतलें तुमचें चिंता पासयल्ले वरवीं अशें जालें म्हणटा.
आनी मुखार आमी पळयता एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें, आनीक कितलो काळ तुमी दोनयांनी पांय दवरून रावल्यात. सर्वेस्पर देव तर तासो पटलाव करा, बाल तर तासो पटलाव करा, पूण लोकांन ताका जाप दिली ना. पळय लोक कितलो हुशार. पळय एलिया म्हणटा देव सर्वेस्पर देव जाल्यार ताचो पटलाव करा, बाल जाल्यार ताचो पटलाव करा. इस्रायल असो लोक चुप्प रावला. आमच्या समाजान तशेंच खंयच्या कुशीन गिंदिना पाटून टक्का तशें. थंय जाता की थंय, हांगा जाता की हांगा. एकलोय धम्बू काडना, त्रिपुराचो देव धम्बू काडना देखले ना. सर्वेस्परा देवाचे सकत म्हूण कोणी सांगना. कित्याक म्हळ्यार तांकांच खंयसर आसा म्हणलें गुत्तुना. तांचें काळजी धारून आनी एडॅमेंट जावन आयलां. तांचें काळजी भगवानांतलें काळीज जावन परिवर्तन जालां. त्या देखून त्या सर्वेस्पराक त्या इस्रायलांतल्यान भायर हाडिल्ल्या देवाक समेत ते वळखूंक तांचे ते जीव समेत सुटाना आनी ते ओगोस रावतात. मुखार आमी पळयता तेन्ना एलियान म्हळें, सर्वेस्पराच्या प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला. बालाचे प्रवादी 450 आसात. आमकां 2 पाडे दिया. तांचो एक तो विंचून काडूं आनी ताचे कुडके करून लांकडाचेर दवरूं, पूण ताका उजो लायनाकात. हांव आनेक पाडो तयार करतलो आनी लांकडाचेर दवरतलो, पूण ताका उजो लायनाकात. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो. हो देव उजो धाडून जाप दिता तस्सो खरो देव म्हणटा. आतां पळया हांगासर परिक्षा थंयसर दवरता. परिक्षा म्हणटा बाल देव जाल्यार जालें हें तुमी दाखया, या सर्वेस्पर देव जाल्यार अशें करा. दोनी मुखार दवरता आनी दोनी दवरल्या उपरांत आमी जाणाव खंयच्या रुपार तांणी कितें केल्यार बाल देवाच्यान कितें केल्यार प्रवाद्यांनी थंयसर खंयच बदलावण जायना. पूण हाणें एलियान मागल्या कुडले थंयसर उजो आयलो आनी ती बाली देवान स्विकार केली आनी उपरांत थंयसर धराबस्तो पावस आयलो. आनी अशें तें बाली मानवल्ल्या कुडले वो एलिया प्रवादी म्हणटा, एलियान आहाबाक म्हळें वोस जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. आहाब जेवंक आनी पियोंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर सोश्टांग सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या धोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें वयर सट आनी दर्याच्या कुशीन पळय. ताणें वयर सोडून पळयलें आनी म्हळें कांयच ना. ताणें ताका म्हळें परतून 7 फावटी थंय वच. 7 फावटी सेवकान म्हळें मनशाच्या हाता येदें एक खूब दर्याचे वयर सरता. हांगासर पळया प्रवादी एलिया त्या आहाबाक म्हणटा, हे भले भेटिल्ल्या कुडले थंयसर ताका कांयसर मोडां ह्या पावसाचें लक्षण दिसना. तरी पूण सर्वेस्पर देवाचेर वो एलिया इतलो भरवसतानी म्हणटा त्या आहाबाक, तूं वच जेव आनी पिये. तुवें म्हाका चिक्के उडोल म्हणलें, तुवें ताका करगा कारण तुवें ह्या संवसारांत आसूं नजो म्हूण तुवें चिंतिल्लें जाल्यार तो म्हणटा, ओ एलिया म्हणटा व्हडणी तूं वच जेव आनी पिये, थंय तितलो पावस येता. ह्या एलिया प्रवादी त्या आहाब असो हुस्को घेता. पूण हो एलिया प्रवादी कितें करता, वचून धरणीक स्वाश्टांग सरपडता आनी म्हणटा तो निडी ह्या गरजेवन जावन, देवा तुजे विणे म्हाका कितेंच करूंक शकना. एका कुशीन हो आहाब एडमेंट भागोवंक तो तयार नासलो. आनी एका कुशीन आसा हांगासर असो एलिया म्हणटा हांव संपूर्ण तरान स्वाश्टांग देवाक नमस्कार करता, तुजे विणे म्हाका कितेंच करूंक शकना. आनी तितलें सांगता आसतना तो वचून पळोवंक सांगता ताच्या साकराक खंयच पयले फावटी बगोवन पळयतना पावस ना आनी 7 फावटी येतना धराळ पावस देवलो. पवित्र पुस्तक हें आमी जाणाव. आतां इतलें पुरो पळयल्या उपरांत आहाब इतलें पुरो पळयल्या उपरांत ताणें वचून ताज्या बायलेक कितें सांगता, इतलें अजापां, एक तेंब उदक ना, 3.5 वर्सां उदक ना. आतां एलियान मागल्या कुडलें सर्वेस्परा देवान मागल्या देवा कडेन मागल्या कुडलें इतलें पुरो उदक मेळ्ळें. पावस असो सिरांदरेन आयलो. तांचो संतोश पावच्या बदलाक तो ताचें काळीज आहाब धारून करन ताज्या बायले कडेन वता आसतना ताणें पयलें वाक्य काल सांगलें. एलियान केल्लें तें सगळें ताणें कशें सगळ्या प्रवादींक तालवारीन जिवेशे मारले म्हूण आहाबान जेबेलाक सांगलें.
जेजेबेलाक सांगूंक ना, पळय सर्वेस्परान कशें पावस अडयलो म्हूण ताणें सांगूंक ना. सर्वेस्परान कशें अजाप करन थंयसर कैयनातलो उजो सडन कसो देवलो. आमी इतल्या वर्सां त्या बाल देवाक पातयेवन बाल प्रवाद्या फाटल्यान रावल्या, पूण तातूंत खंयच प्रयोजन जावना. हांगासर असो एलिया तो पळय सर्वेस्पर असो प्रवादी, सर्वेस्परान कशें पावस हाडलो ती विशीं तो सांगना. तो कितें सांगता, कशें सगळ्या प्रवाद्यांक तालवारान जिवेशी मारले म्हणून आहाबान जेजबेलाक सांगलें. आनी हें आयकतना जेजबेलाक जोर राग येता. जेजबेलाक राग येता आनी ती म्हणटा, तेन्ना जेजबेलान एका दुताक एलियाशी धाडलो आनी ताका अशें सांगूंक लायलें, फाल्यां ह्याच वेळार जें कितें तुवें तांच्या मदल्या हर एकल्याक जिवाक केलें तें हांव करिना जाय जाल्यार देव म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर शिक्षा लाव. पळय हें जावन आसा. हांवें तुवें एकांतू चिंतेचें आसले विशय मुस्तबोटी आमच्या बोवारी जांच्या संगती विशयंत देवाचो हात आमी पळोवच्या बदलाक आमी नेगेटीव आमी उलयल्ल्या वरवीं कशें थंयसर दुश्परिणाम घालता म्हूण आमी पळयात. ह्या आहाबान सर्वेस्परा देवाचें त्या सकत ताणें वर्णुच्या बदलाक ताच्या स्वार्था खातीर ताका इन्सल्ट जालें. आपूण बाल सोडलो म्हणजे चिंतलें, पूण वो जालो देवाचो सर्वेस्पर आसा म्हूण तें तांतूंत संतोश पोवच्या बदलाक वो इन्सल्ट म्हणून बगता आनी तो द्वेशान भरता आनी पयले कडेन वचून सांगता आमच्या प्रवाद्यान ताणें जिवेशी मारले म्हणून सांगता. आमी पळयता आमच्या समाजांत मुस्तबोटी जाय तितलें बरेंपण घडटा, त्या बरेपणा फाटल्यान आजच्या देवाक आमी पळयना. आमी देवाक पळयना. आमी थंयसर जावच्या संगते विशयी जर तर बरेपण घडता जाल्यार त्या मनशाकच आमी देव करता. तो बारी बरो मनीस सायबा, तो मनीस इतलो बरो की त्या मनशाकच आमी वर्तो करता. देवाचो हात ताच्या फाटल्यान आसो हांवान तूं विवारिना. वा थोडे फावटी कितें पाड जावन आमच्या दोळ्यांक तें पाड म्हूण दिसता जाल्यार तें पाड जाल्ल्या विशयी आमी उलयता, शिवाय ताच्या फाटल्यानय देवाचो हात आसा आनी देवाची महिमा कितें आसा म्हणलें हांवान तूं ओळखून घेना. आनी ह्या खातीर आमी मुस्तबोटी आमच्या जिवितांत आमी भावार्थ दवरून देवा कडेन मागच्या बदलाक हांवान तूं देवांतल्यान पयस वेता. कित्याक आमचे कडेन आसचें तें एडामेंट नेचर, म्हळ्यार आमचें तें बागोवंक जायनातलें, देवाक वळखनातलें तसलें एक तसलो म्हजो आनी तुजो सबारांची तसली एक आमची संवय. सताक बागोवन सत सांगलें जाल्यार सगळें चित्रण बदलता आसलें. जर तर ताणें सांगलें कशें सर्वेस्पराची महिमा 3.5 वर्सांत पावस येनातलो एका प्रवाद्यान सर्वेस्परा देवाक मागले वेळार इतलें बदलावण जालें म्हळ्यार सत त्या रितीर ताणें सांगलें जाल्यार जेजबेल म्हणटा आसले बारी एक बरे विशय. आनी आमच्या सगळ्या आमच्या राजांत सर्वेस्पराक मात्र महिमा आसा जें म्हणटा आसली. पूण ताणें नेगेटीव करून सांगलें, टोटल नेगेटीव करून सांगलें. आनी त्या खातीर जेजबेल कितें म्हणटा, ह्या एलिया प्रवादकी जिवेशी मारीचे म्हणटा. आनी तिणें जेजबेलान सांगता आसतना चिंत्या, जेजबेल तितलें व्हडलें करून उलयली. जेजबेलाक कुडले सैन्याक धाडन एलियाक धाडून जिवेशी मारी येता आसलो. पळया जेजबेलाक ती कितें सांगता, फाल्यां म्हणटा ती जेजबेलान एका दुताक एलियाशी धाडलो आनी ताका अशें सांगूंक लायलें, फाल्यां ह्याच वेळार जें कितें तुवें तांच्या मदल्या हर एकल्याक जिवाक केलें तें हांव करिना जाय जाल्यार देव म्हाका निश्ठुरांतली शिक्षा लाव. कित्याक जेजबेलान एका दुताक धाडिचे, कुडले सैन्याक धाडन कुडले एलियाक मारी येत आसलें न्हय, कुडले करी येत आसलें न्हय, दुताक कित्याक धाडिचे, थंयसरी देवाचो हात आसलो. जर तर कुडले थंयसर हेचे वचोन जिवेशी मारलेची विशय तो दुसरी. दुताक धाडन सांगल्या वेळार एलियाक जाय तितलो अवकाश मेळ्ळो त्या जाग्यार तावन पयस धांवूंक. देवाचो हात जेजबेलान सैन धाडच्या बदलाक दुताक धाडलें. आनी हांगासर आमी पळयता थंयसर हर एका गडितांत देवाचो हात आसा. ही जेजबेली ती कठोर जावन
ती एडमेंट जावन ती बागोवंक देवाक तयार ना. ताजे बदलाक ती खंयचे पळयतात, खंयसर बदलावण जाल्यार त्या व्यक्तीक पळयतात. उडास दवरा, सर्वेस्परा देवाक ती पळयनात, ती एलियाक पळयतात. तांच्या मोतीन वचोंक ना. सर्वेस्परा देवान तें केलें म्हणून तांच्या मोतीन आसा एलियान केलें म्हणून. इन्स्ट्रुमेंट खंयच्या मुखांतर जाता ताका मात्र आमी गमान मुस्तुबडी दवरता. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत मुस्तू घडितांक घडतात आनी आमी कितें करता म्हळ्यार त्या खंयचे मुस्तू मुखांतर जाता की ताका आमी महत्व दिता. त्या व्यक्तीक त्या सन्निवेशाक आमी महत्व दिता शिवाय ताज्या फाटल्यान आसच्या देवाच्या सक्तेक आमी मुस्तुबडी महत्व दिना. जेजेबेलांनी त्या व्यक्तीक महत्व दिवन कितें म्हळें, त्या व्यक्तीक हांव लागाड काडटा म्हणून. त्या व्यक्तीक लागाड काडल्यार सर्वेस्पराक असले 1000 व्यक्ती उत्पन्न करची सकत आसा. ते जेजेबेलाक तितले मांड्यान ना. त्या जेजेबेलाच्या कट्ट्या भितर तितले ना. कित्याक ताजे भितर अंधकार. कसलो अंधकार तो एडमेंट नेचर, भगवानातलो अहंकार असो स्पिरीट ताजे तें आसलो. आतां तिसरें वाक्य आमी पळयलें जाल्यार आयच्या वाचपांत एक विशेश आमकां दिसून येता आनी तें जावन आसा एलिया भियेलो आनी आपलो जीव असो जगा खातीर फोडून दवरलो. ओ माय गॉड. एलिया भियेलो आनी आपलो जीव असो जगा खातीर तो फोडून दवरलो. आदल्या अध्यायांत 18व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर एलिया सर्वेस्परा देवाचेर सत मानून 400 प्रवाद्यांक तो जिवशी मारूंक शकता. कांयच नातल्या कडेन उजो हाडून ती बली स्विकार करूंक शकता. कांयच नातल्या त्या मोडांचे शेळसुमे नातल्या त्या आकाशाचेर भरपूर मोडां येवन पावस वळोवंक तो शकता. पूण ह्या 19वें अध्याय घेताना थद्य व्हडल्या सक्तेचो एलिया भियोन धांवता. कित्याक म्हळ्यार दोन संगती. एक ताणें सर्वेस्पराची महिमा तो विसरून गेलो. मनशा सैंबार तो पडलो. तेदोळ म्हणसर दैवीक सक्ती नासलो ओ एलिया. त्या घडये मनशा सैमान तो पडलो. ताणें जर तर त्या घडये ह्या जेजेबेलान म्हाका कितें करूंक शकता म्हूण चिंतून सर्वेस्परा देवा कडेन दिमी आनी पडून मागलें जाल्यार विशेत दुसरी जाती. पूण हो एलिया तशें करच्या बदलाक तोसू भियेता. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमच्या जिवनांत आमी मुस्तू मागण्याची व्यक्ती आसात. आमच्या समुदायांत मुस्तू जाणां मागणें करची व्यक्ती आसात. तरी पूण तांच्या जिवनांत समस्या उपजातात. कित्याक म्हळ्यार समस्या येता आसतना सर्वेस्परा देवाचेर फात येवन जिवच्या बदलाक त्या समस्यांक पळयतात आनी तो समस्यो व्हडलो एक दोंगर जाता आनी देव ल्हान एक सस्वाकण जाता. केदाळा तूं समस्याक पळयनाय, देवाक पळयताय, देव एक व्हडलो दोंगरा बरें जाता, समस्या एक सस्वाकणा बरें जाता. 18व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार येदो व्हडलो पावस येतलो समस्या इतल्या 450 प्रवादींक जिवेशी मारचो समस्या ताका समस्या तो बगूंक ना. ताका भारी चिल्लर म्हणून बगलें कित्याक तो देवाक तो पळोवन आसलो. केदाळा देवा वयली दिश्ट काडन जेजेबेलाचेर मनशाचेर ताणें दिश्ट घाली की तो भियेलो आनी भियोन तो फोडून दवरलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत इंस घडटा मोगाच्यान, मस्त पोटी इंस घडटा. आमी सबार पोटी जिवनांत समस्यांक ह्या व्यक्तीक पळोवन भियेता. आमी संपूर्ण तरान आमी भिवून आसता आनी त्या वेळा आमच्या जिवितांत निराशा, राग, खंत, बेजाराय, जुगुप्से पुरो उपजाता. आनी त्या देखून आयच्या 4थें वाक्य कितें म्हणटा तो येदो व्हडलो प्रवादी म्हणटा तो आरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट सोमकन गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशिल्लो. ताणें म्हळें
सर्वेस्पराय पुरो म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्ही. खंय म्हणसर वचून पावलो पळया, एकाच खिणा भितर वस्सू प्रवादी एलिया 18व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर 18व्या अध्यायांत 44ನೇ वाक्यान आमी पळयता, एलियान म्हळें वच आनी आहाबाक सांग तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवच्या पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळां खूब आनी काळें जालें, वारें वडलें आनी धारींनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेजरेलाक गेलो. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आशिल्लो. ताणें आपलें कमार बांदलें आनी जेजरेल पर्यंत आहाब मुखल्यान धांवत गेलो. पळया जेजरेला तो रथार धांवता राई, वो प्रवादेक सर्वेस्पराचो आत्मो ताजे मुखार धांवून व्हरता, घोड्याचे मुखार धांवता. आनी वस्सू एलिया 4 वाक्यां उपरांत आमी वाचलें तें 18व्या अध्यायाचें 11वें वाक्य, 19वें वाक्यान 19वें अध्यायान 4थ्या वाक्याक म्हळ्यार 4 वाक्यांच्या व्यत्यासार हांगा पळयता तो आरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट सोमकोन गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. डिफरन्स पळया, व्यत्यास पळया. इतलो व्हडलो एकाच घडयेन खिणान सर्वेस्परा देवाक पळयल्या वेळार त्या घोड्याच्या रथांचे तितले फास्ट तो मुखार सर्वेस्पराच्या आत्म्यान व्हेल्लो. ओ जेजेबेलाक पळयत आसतना त्या खणयेंतल्यान पुरासणेन आरण्यांतल्यान एक दीस चलोवन वता आनी एका रुखा पोंदा बसून म्हणटा, म्हजे कारणांनी जायना सर्वेस्परा, म्हजो आत्मो तूं स्विकार कर, म्हजो आत्मो तूं स्विकार कर. कित्याक व्यत्यास? सर्वेस्पराक पळयत आसतना उंचल्या पोंडाक गेलो, मनशाक जेजेबेलाक पळयत आसतना ताजे थंय कांयच साकत ना जालो. मनीस एकच दीस, पूण व्यत्यास पळया, दिश्ट बदलल्या वेळार. हांगासर आमी पळयता त्या एलियान चिंतलें जावयेत आतां तितल्या 450 प्रवादींक जिवेशी मारले म्हणटा आसतना म्हाका आतां थंयसर राय कडेन वचून म्हाका आतां जेलो घालतात म्हूण चिंतलें कोण ना. ह्या सगळ्या राज्यांत क्रिस्तांव म्हळ्यार हे सर्वेस्पराचे ते सकत वळटा आनी सगळ्यांनी मुखार सर्वेस्पराक आराधन करता म्हूण चिंतलें कोण ना. ह्या ताणें चिंतलें कोण ना आनी मुखार सगळो राय एक व्हडलें आदेश दितलो, सर्वेस्पराक मात्र तुमी मान बघा जाय, सर्वेस्पराची आज्ञा मात तुमी पाळी जाय. पूण थंयसर तेन्ना कांय जायना. इतलें व्हडलें ताणें एक्सपेक्टेशन दवरलें, कित्याक ताणें तेदें व्हडलें करून तो आयिल्लो. पूण हांगासर वता आसतना ताजें एक्सपेक्टेशन खंयचेंय सोडूंक ना. ताणें चिंतलें बरी खंयचेंय राजान जावं ना आनी ह्या खातीर तो निराश जाता. एलिया पळयता खंय बदलावन पॉजिटीव जावच्या बदलाक ताजे वयल्यान म्हाकाच जीवशी मारूंक पळयतात न्ही म्हणलें ताजें भावन ताजे मदें येता. आमकांय तशें भोगता मुस्तबुटी आमी चिंता हांवें व्हडलें बरें काम केलां, आतां म्हाका सगळ्यांनी येवन सेकंड दितात म्हणून. कोणी सेकंड दिनात, ताजे वयल्यान 4 केणतात, जाता टायराच्या वाऱ्यान गेल्ल्या बरी. इतलें केलें सायबा हांवें, इतलें म्हज्या समुदाया खातीर केलें, इतलें म्हज्या कुटुंबा खातीर केलें, इतलें म्हज्या शेजाऱ्यां खातीर केलें, इतल्या म्हज्या कॉंग्रिगेशना खातीर केलें, इतल्या म्हज्या भाव भावंडां खातीर केलें. म्हाका ताणें कालें केलें म्हणटाय सायबा, म्हणटा आमी कालें केलें सायबा. कित्याक तशें जाता म्हळ्यार म्हजें एक्सपेक्टेशन, म्हजें चिंतना हांव खंयी म्हाका व्हडलें व्हरतात म्हणून हांव चिंतिना. काम करचें जें कितें हांवें केलें देवाच्या कुशे प्रमाणें केलें, मुखलें कितें जाता देवाची कुशी म्हणलें हांव चिंतिना. पूण त्या दाळा म्हज्या खाळसांत आशा उब जाता, करता म्हणसर देवाच्या सक्ते नांवान तूं करता, केल्या उपरांत मनशा सैमाची आशा म्हज्या आनी तुज्या काळजांत उब जाता. आनी आमी चिंतिना सर्वेस्पराच्या हातान तें बरें काम केलें, आमी चिंता आमी बरें काम केलें देखून मनशा सैमार म्हजें आनी तुजें काळीज बरेंत आशेवन वता. पळयत पुस्तक त्या देखून म्हणटा तुजें फोकस ह्या तुजी दिश्ट खंय आसा जाय, सर्वेस्परा थंय आसा जाय. वो एलिया
आदल्या दीस म्हणसर सर्वेस्पर जे दिश्ट आशिल्लो दुसऱ्या दीस त्या सैमीक बोगणांनी भरता आनी त्या जेझेबेल राणयेक पळयता आनी तो धांवता पूण सर्वेस्पर देव ताजे सांगाता रावन ताजे सांगाता उलयता वो फोळून धांवचे पयलें तो मागाना तो फोळून धांवतात येतल्या व्हडल्या गुडयार आशिल्लो आतां तो वेहालीचेर म्हळ्यार त्या धरणींतल्या सकयल कणिवेंतल्यान तो धांवता आनी सर्वेस्पर थंयसर ताजे कडेन 3 पुटी मोगाच्यान उलयता आमी पळयता हत्तमातने अध्यायांत 10व्या वाक्यांत तशेंच 14व्या वाक्यांत आमी दर्शपर्यंत 10व्या आनी 14व्या वाक्यांत हांगासर अशें आसा ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा धळभरांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां पूण इस्रायल तरी तुजो सल्लो सांडला तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारींनी जिवेशी मारल्यात हांव एकलो मात्र उरलां आनी तूं म्हजो जीव काडूंक सोदतात आमी चिंता आमी एक इम्पॉर्टंट म्हणून तो इलियाक गुत आसतालें खंडीत सर्वेस्पर देवाक मुजे बरी आनी 1000 प्रवाद्यांक उठोवंक टक्का करून साध्य आसा पूण तो इलिया प्रवादी म्हणटा इतलें पुरा ते करतात हांव एकलो मात्र सर्वेस्पर देवा कडेन उलयता आनी देव ताका सवाल करता तो म्हणटा हांव एकलो मात्र उरलां ताजे पयलींचें सेंटन्स एलिया तूं हांगा कितें आसाय म्हूण देव विचारता त्या म्हणटा सगळ्यांक जीवशी मारला हांव एकलो आसा देवा गुत्त आसा आमी 14व्या वाक्यान पळयता तो परत्यान तो सर्वेस्परा कडेन हांगा कितें आसाय म्हूण परत्यान देव विचारतना म्हणटा हांव सर्वेस्परा धळभरांच्या देवा पासून उर्बेन भरलां पूण इस्रायल तरी तुजो सल्लो सांडला तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवादींक जिवेशी मारल्यात हांव एकलो मात उरलां आनी तूं म्हजो जीव काडूंक सोदतात परत थंयसर तेंच तो सांगता 9व्या वाक्यांत 10व्या वाक्यांत तेंच सांगता 14व्या वाक्यांत तेंच सांगता आतां मुस्तपुटी फोकस आमचे वयर उरता आमी कालिंगे बरें कामां करता ताजे उपरांत आमचे वयरच आमी कॉन्सन्ट्रेशन हांव एकलो मात्र सारकें कोणी नात हांव एकलो मात्र चिंता खंयसर आमी थोडे फावटी अशें जी येता पवित्र पुस्तक कितें सांगता मोगाच्यान पवित्र पुस्तक थंयसर आमी उडास दवरिसय सर्वेस्पर त्या एलिया कडेन ते तुका धांवल्यारी एलिया कडेन तो उलोवन सासुरलो आमी पळयता 9व्या वाक्यान आमी पळयता रात सत्य कितें तो एका भुयारांत भितर सरलो म्हळ्यार एलिया भुयारांत भितर सरलो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय वो धांवून गेलो पूण सर्वेस्पर ताच्या फाटल्यान रावन विचारता एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय एलिया कित्याक तूं विचारलोय म्हाका तूं हांगा कित्याक धांवून जुसून धांवून आयलाय कित्याक परत आमी पळयता हांगासर 12व्या आनी 13व्या वाक्यांत भुंयकंपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो तो आयकत आसतना ताणें दगल्यान आपलें तोंड दंपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो एका थाळ्यान ताका म्हळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय तेंच सवाल एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय फाल्यां तेंच सवाल डिसोजा तूं हांगा कित्याक आसाय नोरोना तूं हांगा कित्याक आसाय तूं रोडोनो कांगाल जावन तूं हांगा कित्याक आसाय तूं कंती बेजारान पिड्डो तूं हांगा कित्याक आसाय तूं खंयसर आसा जें आसलें आनी तूं खंयसर तूं धांवून आयलाय आमकांच आमी एक घडी पळया मोगाच्यान आमकांच एक घडी आमी पळया मुस्तपुटी आमी अशंत कंगाल जावन धांवल्या पवित्र पुस्तक म्हणटा आत्मीक चिंतपांनी तुमी एडमेंट जायसय आत्मीक चिंतपाक येता आसतना न्ही लौकीकान तूं आत्मीक संगतेक येता आसतना तुमी भगवानांतले व्यक्ती जायसय पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता सर्वेस्पर देव जेरेमिया प्रवादींत पयल्या अध्यायान 17व्या वाक्यान जेरेमिया प्रवादीक म्हणटा पूण तूं तुजें कमार बांद उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग तांचे मुखार खांपा नाका नातर हांव तुका तांचे मुखार खांपासो करतलो तांचे मुखार खांपा नाका नातर हांवच तुका तांचे मुखार खांपाशें करतलो एलिया ह्या उतरांचो मोगाच्यान जर तर त्या जेझेबेलाक खांपा नातलें जाल्यार कांयच जातें ना एलिया केदाळा त्या तो मुखार खांपोवंक लागलो सर्वेस्परान थंयसर तो सगळो त्या एलिया खांपासो जालो सगळो खांपो तो फोळोवंक जावलो
आत्मीक चिंतपा नांवान तूं बरलें जाल्यार साबार फावटी आमी आत्मीक शेतांत भगवानांतले व्यक्ती जावन घटमूट आसल्यार मात्र सर्वेस्पर ते मेस्वाता, सर्वेस्पर ते मेस्वाता. न्ही कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां अवमर्याद निंदा जाल्या वेळार धांवून पळोवन धांवचें, कांयंगी जाता कालिंगी जाता म्हणून. तशे प्रमाणे आमी पळयत पुस्तकांत एझेकियेल प्रवचनाच्या 3 अध्यायांत 8 आनी 9 वाक्यांत पळयता हांव. पूण हांव तुजें तोंड तांच्या तोंडा परी आनी तुजें कपाल तांच्या कपाला बरी घट करतलो. तुजें कपाल वज्रा बरी आनी फातरा परा चड घट हांव करतलो. तांकां भियेनाका वा तांचे नदरेक लागून आंकात नाका, कित्याक ती एक विद्रोही घराणें, ते एक विद्रोही घराणें. हांगासर म्हणटा एझेकियेल प्रवाद्याक सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं काय घट्ट कपाल करता, घट्ट कितें केल्यार पात्राचे केसड हांव तुका घट करता. आत्मीक शेतांत पांय दवरल्या म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, आत्मीक शेतांत जर तर तुमी पांय दवरला तर, देवाच्या उतराक जर तर तुमी पांय दवरला जाल्यार घट्ट पात्रां बरी एडमेंट जावन आसा जाय. जर तर आत्मीक आध्यात्मीक शेतांत देवून ताजे उपरांत जर तर तुमी हल्लोला कल्लोला जशा जाल्यार मनशाक ह्या संगतीक तुमी पळयत जाल्यार एलिया दवरल्या पर्यंत तुमी जावन थेल्यात. एलिया दवरल्या पर्यंत जिवनांत इतलो व्हडलो प्रवादीन दवरलो जाल्यार म्हजी आनी तुजी गत कितें म्हणलें सवाल. त्या देखून सर्वेस्पर देव ह्या विंगड प्रवाद्यांक सांगता घट्ट पात्रां बरीं रावा, कांय जायना तुमकां, कांय जायना म्हणटा. पूण आत्मीक चिंतपा खातीर मात्र देवांतय आमी घट रावचे शिवाय मनशाच्या संगतीनी न्ही, लौकीक संगतीनी न्ही, देवांतून पयसवेच्या संगतीनी ताका भगवान आसतना रावचें न्ही. देवाक भगवान अशें आमी एडमेंट जालें जाल्यार आमचेर कर घेता. पळयत पुस्तक म्हणटा झेकारिया प्रवादाच्या 7व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा धर्मशास्त्र आनी दळबरांच्या सर्वेस्परान आपल्या आत्म्या वरवीं पुर्विल्ल्या प्रवादी उदेशीन धाडलेलीं उतरां आपणें आयकना जावच्या ठाणी आपलें काळीस पत्रां बरीं घट केलें. देखून दळबरांच्या सर्वेस्परसो क्रोध तांचेर पेटलो. कशें नालो रायवत तो त्या बाल प्रवादींचे वयर तो क्रोध देवन तांचें जिवन आखेर जालें. तशे प्रमाणे केदाळा हांव आनी तूं आत्मीक शेतांत आसोनी ह्या लौकीक चिंतपांनी बरोवन देवाक आमी भगवाना जाल्यार देवाचो क्रोध मनशांचेर वेता. आमी अर्गां दिवंक जाय. जेजू म्हजो आनी तुजो मोगाळ मैपासी देव सदांच म्हजो मोग करता आनी त्या खातीर जेजू म्हाका आनी तुका आश्वासन करता तुमी भरवेले न्हू, कश्ट जालो न्हू, येया म्हजे संगी तुमचें झाडाचें जो म्हजे लागीं दिया, हांव तुमकां विशय दितलो, हांव तुमकां विशय दितलो. ह्या जेजूक पळयलें जाल्यार, ह्या जेजू थंय रावलें जाल्यार म्हाका आनी तुका खंयचें करगी ना, कश्ट ना. कित्याक आमी जेजू थंय घट्ट जावन एडमेंट जावन आमी रावून आसा, जेजू सांगाता रावून आसा. जर तर जेजूक सोडून आमी पयस धांवल्या जाल्यार आमकां कश्ट, आमकां खंत, आमकां बेजाराय केदाळे आसची सहज. आनी त्या देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या 4व्या अध्यायान 17व्या आनी 18व्या वाक्यांत पळयत पुस्तक म्हणटा सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता तुमी ह्या फुडां अनभवर्त्या बरीं जियोवचें न्ही. तांचें चिंताप सार नातिल्लें, तांच्या गिन्यानाचेर अंकार पडला, देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना, तांचें नेणारपण आनी काळजाची धरुणायस हाका कारण. केदाळा काळजाची धरुणाय म्हजे थंय आनी तुजे थंय एडमेंट जावन आमी ह्या समाजांत जियेता मोगाच्या न्हू. त्या दाळा आमकां कश्ट, आमकां बेजाराय, आमकां अशांती, आमकां दूख, जिवनांत आशा ना. केदाळाकी मेल्यार जायत म्हणलें बोगाप सगळ्यांक तांकां उब जाता. केदाळा हांव आनी तूं एडमेंट नेचर सोडनो, नीडी नेचराक येता. म्हळ्यार हांव आनी तूं सर्वेस्परसो सक्कडे म्हणून म्हाका सर्वेस्परची गरज मस्त गरज आसा म्हणून हांव आनी तूं चिंता सगळें थंयसर बदलावण जाता. पळयत पुस्तकां आमी म्हणटा पळयता हांव थंयसर निर्गमन पुस्तकांत 33 अध्याय 15 आनी 16 वाक्यांत आमी पळयता हांव मोइजेन म्हळें तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचोंक आमकां दिनाका.
तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळीत जावचें. तूं आमचे बराबर आसल्यार आमी हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर लोकांतावन वेगळी म्हूण कळटलें. तो म्हणटा खंयसर येता तूं म्हाका जाय, तुजे विणे म्हाका साध्य आसना. तो आनी त्या देखून मोइजे यशस्वी जालो. हर एका संगतींत मोइजे यशस्वी जालो. कित्याक तो सर्वेस्परा थंय म्हाका तुजी गरज आसा म्हणूंक लागलो. उरल्या कडेन खंयसर सर्वेस्परची गरज ना म्हणून त्या आब ह्या ताची बायल जेजबेल ह्या इतर सबार जण आमी पळयता. मुस्तू जण आमी पोरण्या सोल्ल्यान पळयलें जाल्यार सगळे तुमी पोरण्या सोल्ल्याची सगळी हिस्ट्री तुमी काडा. सगळे राय चलवाले केदाळा म्हळ्यार सर्वेस्परांत पयस गेल्ले हर एक राय हर एक अजुजान चलवाले. पूण सर्वेस्पराचेर पातयेणी दवरले हर एक राय हर एक अजुजान जिखले. सिंपल. सगळे पोरण्या सोल्ल्याचें इतिहासाचें पुस्तक पळया. ह्या खंयचेंय तुमी ह्या पुस्तकाचें हें पळया, रायांचें पुस्तक पळया. सगळ्या पुस्तकांत आसचें खंयसर सर्वेस्पर म्हाका गरजेचो म्हणून तांचे कडेन इतलेशे सैन आसचें. लाखा फाटल्यान सैन अनेका कुशीन आसा. ह्या कुशीन खाली 500 जण 1000 2000 जण आसचे जाल्यारय सर्वेस्पर म्हाका गरजेचो म्हणून रावल्ल्या कडेन सर्वेस्पराक हात धरून रावल्ल्या कडेन ते जिखले. कित्याक ते नीडी पर्सन्स. तांणी सर्वेस्पर म्हाका गरजेचो म्हूण धरलें. आनी खंयसर त्या राय एडॅमेंट जावन म्हाका सकत आसा, म्हाका सर्वेस्परची गरज ना हांव म्हणून त्या डायरेक्शनान गेले. हर एक झूज ते चलवाले. हर एक झूज ते चलवाले. सगळ्या पयत पुस्तकाच्या चरित्रांत पळया. सगळ्या पयत पुस्तकाच्या चरित्रांत पळया. त्या देखून मोइजे म्हणटा तूं म्हजे सांगत आसलें म्हाका तूं भारी गरज. आमी पळयता थोडे फावटी फ्रेंडशीप जाता. फ्रेंडशीप जाल्या उपरांत एकलो आनी एकल्याक हात सोडून तूं वचना. हात घट्ट धरता म्हाका तूं जायचेच म्हणून. आनी थोडे फावटी आमी आमच्या खरी जिवनांत पळयता. थोडे फावटी आवयांक ताजी भुरगीं नासलीं जायना, भुरग्यांक आवय नाशिल्ली तशें खंयचेंय काम करूं जायना. टोटली डिपेंडन्स, टोटली नीडी म्हणटा आमकां. ती नासतना खंयचेंय काम जायना. तशेंच आत्मीक शेतांत देव म्हाका सर्वस्व. हर एक म्हणजे गरज देवा थंय मात्र जावची म्हणटा आसतना त्या वेळार सगळें चित्रण बदलण जाता. पयत पुस्तकांत हर एक घडीत आमी पळयलें जाल्यार ताका उडले आमी ताका कांय जायते उदाहरण दिजें म्हणना. कित्याक म्हळ्यार सगळो पयत पुस्तक आसचें तितलें. केदाळा एक व्यक्ती सर्वेस्पर थंय येवन म्हाका तुजसो गरज, तुजे विणे म्हाका जिवन ना म्हणटा गे, सरेंडर जाता गे, तुजसो म्हाका जाय. हर एक कडेन उठ्ठानय तुज जाय, न्हिदतानय म्हाका तुज जाय, बसतानय तुज जाय, जेवतानय तुज जाय, हांव खंयसर वेतानय तुज जाय, हर एका म्हज्या कामांत तुज जाय म्हणटा गे. तसल्याक जैत ताज्या जिवितांत केदाळे बांदून दवरली बुती. त्या देखून आमी खंतार म्हणटा जशें मेरू ह्या उदकाक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता म्हूण आमी खंतार म्हणटा. भारी अर्थबरी त्या रितीर तें खंतार म्हणटा. कित्याक ती थान त्या वट्ट्या थानेन आमी केदाळा आसता गे. वेन आय फील इज व्हेरी व्हेरी नीडी, विथावट हिम आय कांट लिव. तसलें भोगाप म्हजें तें येता गे. म्हाका सर्वेस्पर देव सुमी जेजू क्रिस्तांनी पळयतात मग मस्तू गरजेचो आनी त्या वेळेन म्हाका साध्यच ना म्हूण हांव तावन येता गे. हात घाल्ले हर एक काम, हर एक चिंता, हर एक बोगणां आशिर्वादीत जातात. आनी आयच्या ह्या दिसाच्या आमी त्या नियाळ्ळ्या त्या उतरांनी उडास दवरीच्या मोगाच्यान इतले पुरा इलिया प्रवादीन 18व्या अध्यायांत इलिया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्परान अजापां केलीं तरी दारूण काळीज एडॅमेंट नेचर आहाबाचे आनी जेजबेलाचे तांच्या जिवितांत सोलवण तांकां लाभयली. पयत पुस्तक मुखार वाचता आसतना आमी पळयता आहाब आनी जेजबेल तांच्या जिवितांत सलवातात. तांकां मरण समेत तांचे मातयेक समेत पावूंक जायना तेली एक परिस्थिती आमी तें वाचता. तेंच केदाळा त्या बरोवस्यान सर्वेस्परचो म्हणजे सगळें म्हणलें आय वॉन्ट माय गॉड, विथावट हिम आय कांट लिव. म्हाका सर्वेस्पर अशें जिवंक वचूं शकना. आय एम टोटली डिपेंडंट ऑन हिम. हांव ताजेर सर्वस्व ताजे विणे म्हाका कितेंच करूं शकना. सगळो म्हाका तो गरज हर एका घडी हर एका मेळ्ळ्या म्हाका सगळ्या जिवितांत सक्सेस जावंक पावलें. ते देखून आयजच्या दिसा आमी नियाळ करच्या विशयान उडास दवरया मोगाच्यान. त्या आहाबा बरी आमी जावचें नाका. जिवितांत मस्त घडिता आमच्या बोवारी घडटात. ताज्या फाटल्यान सर्वेस्परा देवाचो हात आसा म्हूण वळखया. त्या संगतीक ह्या मनशाक आमी इम्पॉर्टन्स दिवचें न्ही, बगार सर्वेस्पराचो हात आसा म्हणलें हांव आनी तूं वळखया. आहाबा बरी म्हजें आनी तुजें काळीज दारूण जावचें नाका, एडॅमेंट जावचें नाका. एलिया बरी
त्या तितलो आदल्या दीस म्हणसर तितलो पॉवरफुल जावन इतल्या अजाप करून सकलो त्या जेजबेलाक पळोवन धांवच्या व्यक्ती बरी हांवें तुवें ह्या जिवितांत जावचें नाका. खंयच्या काळार जेजबेलचे वर्ती व्यक्ती जावन कोणीय आयल्यार कितेंच करूंक शकना म्हणलें सत हांव तूं जाणा जाया. ह्या एलिया प्रवादीन पुस्तकांत कितलीं अजापां करूंक ना मोगाच्या न्हू, कितलीं अजापां हर एकले तुमी जाणात. त्या पवित्र पुस्तकांत हायेस्ट अजाप आनी एलियाक इतलो तो अत्पेच्या सक्त्यान भरलेलो की ताका कुडयांत मातशें सर्गेर व्हरचें. थंयसर ताका आमी पळयता ताची कूड खंयसरी मेळना म्हळ्यार त्या रथा मुखान तो वयर येता. तितलो एक अभिशिक्त व्यक्ती. पूण केदाळा ताजी दिश्ट सर्वेस्पराचेर सोडून जेजबेलाचेर कसले की ताणें धावासे पडलें आनी एका रुखा बंदा बसून मरणाक तो आपयचें पडलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें जाता पळया मोगाच्यानो. ह्या वर्सा हांवें तुवें खंडीत जावन मोगाच्यानो हांवें तुवें सर्वेस्पर देवस म्हजें सर्वस्व तस्सो मुखार संपूर्ण तरान गरजेचो हांव ह्या स्पिरितांतय हांव संपूर्ण तरान होंदोवन आसा म्हूण आमी जियेवचें खरें आनी आमच्या बऱ्याक पडटलें. आमचें सगळें वर्स आशिर्वादी जातलें. ह्या आमी फाटल्या जिवितांत आशिल्ल्या धरुण्या बरी आमी मुखार गेलें जाल्यार आहाब आनी जेजबेला बरी आमी खंय सर्गी वचून पावतले. मुखार जायतलीं अजापां आमच्या मुखार घडटात. तीं अजापां सर्वेस्परचे हात आमी पळोवचे बदलाक म्हाका तें समाधान ना देखून आमी तातूंत नेगेटीव चिंतलें जाल्यार आमचें जिवन सगळें पाड जावन वता. त्या देखून एक घडी बरो दोळे धांपया मोगाच्यान आनी सर्वेस्पर देवा लागीं मागया. मोगळा सर्वेस्पर बापा, हांगासर आसल्या हर एकल्यांक तुज्या हातांत पवित्र हातांत हांव भेटयता सुमया. तुजें उतार टी व्ही माध्यमा मुखान पळोवच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या हातांत हांव समर्पिता सुमया. मोगळा सुमया, आमचें काळीस धारून जायनातल्या बरी तूं आमकां राख आनी सांबाळ सुमया. एझेकियल प्रवादाच्या 36 अध्यायाच्या 21-22 वाक्यान दिल्या वाग्दान वरपण सुमया. नितळ उदक तूं आमचेर शेणय सुमया. आमचे थंय तुजो आत्मो वच सुमया आनी आमचें पत्राचें काळीस मासाचें काळीस कर. आमचें एडमेंट नेचर भगवानांतलें नेचर तुका भगवन थंयसर सर्वस्व म्हणलें स्वभाव आमचें तें आसा करचें कर सुमया. हर एका आमच्या जिवितांत जावच्या घडिता फाटल्यान तुजो हात पळोवंक आमकां कृपा दी सुमया. व्यक्तीक आनी सन्निवेशाक पळयनासतना सर्वेस्परा हर एकांती तुजो हात तुजी सकत पळोवंक आमकां तूं कृपा दी सुमया. हर एका आमच्या जिविताच्या बरेपणांत तशेंच आमकां जिवितांत जावच्या थोड्या घडितांत जावन आमकां जावच्या कुडू अनुभवाच्या फाटल्यानी सर्वेस्वर बापा तुजो हात आसा आनी जें कितें तूं आमच्या जिवितांत करताय हर एकी आमी बरें जावचें बसत आमकां उन्नतीक पावच्या खातीर तूं करताय म्हणलें सत जाणां जावंक आमकां कृपा दी सुमया. मोगळा सुमया जिसू, सदांच तुजेर पातयेवन जियोंक तूं आमकां हर एकांती गरजेचो म्हणलें मनोभाव आमचें तें उपजोवंक निडी नेचरार आमी आसोंक तुजे वेळें आमकां जियोंक असाध्य म्हणलें बोगणां आमचें तें उपजोवंक तुजी कृपा आमकां लाभय सुमया. आमचें तें आसचें लौकीक भगवानांतलें एडमेंट नेचर सुमया तें निवार सुमया आनी आत्मीक तरान आमी सदांच तुजे संगताक रावोंक तुजी महिमा देखूंक आमकां तूं कृपा लाभय सुमया. तुज्या नांवा मुखांतर आमच्या जिणेंत हर एका घडितांत तुजी महिमा आमकां पळोवंक कृपा दी सुमया. जिविताच्या उंचल्या पोंडा पळय सुमया. आमेन आमेन आमेन. संसार तुका साडी तरी हांव सोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका वेसना आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका
लिहिल्या मोच्या तुझे नाव लेखला, नाव तुझे लेखला. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसोना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी आना तुडा म्हाका. सांडीत की ये गावो नेट्या बाळाक आपल्या. सांडीत की ये गावो नेट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना, हांव सांडी सोना. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसोना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी आना तुला म्हाका. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. नव्या वर्साची सुरवात आमी केल्या. 2018वें वरास देवान आमकां एक वर्तें देणें जावं दिलां. आनी ह्या नव्या वर्साच्या सुरवेर ह्या सुरवेल्या दिसांनी आज आमी हांगासर आसा. मागणें करूंक, मागण्या मारिफात आमकांच देवाक आमी समर्पण करूंक. पवित्र पुस्तकांत जेजू म्हणटा, खंयसर 2 या 3 म्हज्या नांवान सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा तांचे सांगाता म्हणटा. आमी 2 वा 3 वा मस्सो ना सांगात आयल्या. सोमी आमच्या सांगात आसा. आमी वत्तू मिस्तेर ह्या क्रिस्मसाच्या फेस्ता वेळार नियाळ केलो. देव मनीस जाल्लो, इम्मानुएल. आमचो देव आमच्या सांगात आसा. आमच्या जिविताच्या हर एका घडयेनी आमच्या बगलेक आसा, आमच्या सांगात आसा. आमी एकसुरी न्ही, आमी एकली न्ही. बगार ह्या 2018वें वरास आमी सुरवात केल्या. सोमयाच्या सांगाता, सोमी आमच्या सांगाता आसा. आमी एकली न्ही. सोमी आमचे हात धरन हे सगळे वरास आमकां चलोवन वचो ताणें, आनी तो आमचे सोमे आसा, आमच्या सांगाता जी येता. तर ह्या घडये त्या सोमयाचे हजरपण आमचे थंय, आमचे भितर, आमचे सांगाता आमी बघताना त्या सोमयाक एक घडीभर आमी आराधन करया, एक घडीभर आमी नमान करया. आनी आमकांच त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. तो सोमी ताच्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां अभिषेक करूंक आशेता. आमचे वयर ताच्या कृपेची झर वतूंक ह्या घडये आशेता. तर त्या सोमयाची कृपा सकत त्या पवित्र आत्म्या मारिफात जोडच्या पयलें आमचें संपूर्ण समर्पण त्या सोमयाक आमी करया. आमी आसा तशें आमचें सगळें जिवीत त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. आमचें कुटुंब त्या सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया. कुटुंबाच्या सकट सान्यांचो नांवान आमी मती उडास काडया. खंय आसा जावं की बरो, शिकतात, काम करतात, हर एकल्याचो, भुरग्या बाळांचो, प्रायवंताचो, पिडेस्तांचो, मालगड्यांचो, हर एकल्याचो आमी उडास काडया. कुटुंबांत आसलेल्या तरणाट्यांचो सोमयाक तांकां समर्पण करया. सोमया मुखार तांकां आमी हाडया. तो सोमी आमकां आमच्या मुखान आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिता. कित्याक आमच्या मारिफात देवाची बेसांवां वालतात, दुसऱ्यांक वालतात. आमी कोणा खातीर मागता, पवित्र आत्म्याचे देणे आमचेर येताना आमच्या मारिफात ती कृपा ती सकत आमी मागल्याचेर वालता. आमच्या लागीं कोणें मागूंक विसरलां तांचे खातीर, कोणा खातीर आमकां माग जाय म्हूण बघता तांचोय आमी उडास काडया, तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या गवळी बापांक, ह्या जेसी सेवा दिवच्या सक्कडी याजक भावांक, धर्मीक भाव भयणींक आनी हर एका कुटुंबाक सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागया. कुटुंबांनी कितें उणें पडलां सोमी भरती करून दिवनी म्हणून आमी मागया. युवसाना खातीर आमी मागया. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या पवित्र आत्म्याची आशिर्वाद आतां आमी मागूंक वेता. तर वचो पवित्र आत्मो आमचे थंय प्रवेश करचो, आमच्या मारिफात सगळ्यांनींतल्यांनी वाळोवन दी.
ताची कृपा सखत वाळोवन दी आनी हर एकल्यागे सोमी त्या मारिपाक आपडून दी आनी बरेपण आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आनी आमी मागतल्या हर एकल्या थंय मुगल्या सगळ्या वर्सां रास जावन दी म्हणून ह्या घडये आमी पवित्र आत्म्याची सखत पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर आमी मागून घेवया. पावना मरे प्रिय पावना मरे इडी तुबार बेगबार न ममात्यदली इडी तुबार बेगबार न ममात्यदली पावना मरे प्रिय पावना मरे इडी दुबार बेगबार न ममात्यदली इडी दुबार बेगबार न ममात्यदली सीनाई बेटदली इडी दुबंदवरे सीना बेटदली इडी दुबंदवरे सबारा नम्मरदत्तदति आत्मदाह तीरी सबारा नम्मरदयदति पावना मरे प्रिय पावना मरे इडी दुबार बेगबार न ममात्यदली. जमलेल्या हर एका भाव भयणीचे तुजी आशिर्वादावत तुज्या कृपेन बरो आमच्या जिवितान कुटुंबान मुकल्या दिसांनी सगळें बरेंपण दिवन दी आनी सदांच तूं आमचें जिवीत कुटाम आमचो वावर आमचे बिझनेस सगळें तुजो सांबाळून चलोवन व्हर जो जियेता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.